बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका सोम्या. आयचो हो बरो दीस तुवें आमकां दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. आयज पोत्तून तुवें आमकां ह्या मागण्याक एकठांय केल्यान देखून आमी तुका अर्गां दिता. तूं आमचे मदेकांत आसाय देखून आमी तुका अर्गां दिता. कित्याक तूं आमचो गवळी, तूं आमकां वाट दाखयताय आनी आयच्या दिसा आमकां वाट दाखोवच्याक पोत्तून तूं आमच्या सांगात आसाय देखून आमी तुका अर्गां दिता. हरी हिरे राम हराय शिके रे राम हरा रा 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 रे हिरे राम हराय शिके रे राम हरा रा 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 रावा दिखे रे राम हराय शिके रे राम हरा रा 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 रेखे रे राम हराय शिके रे राम हरा रा 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 रेवा रे राम हराय शिके रे राम हराय सिदे रे रा रे राम हराय शिके रे राम हराय सिदे रे रा रा रे राम हराय शिके रे राम हरा रा 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 रे राम हराय सिदे रे रा 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 आमचे हात उबारे. अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका सोम्या. देवाचें उतर म्हणटा जाता तें जावं, सदांच अर्गां दियात. अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका सोम्या. आयज आमच्या जिवितांत बरेपण आसा, उणेपण आसा, सूख आसा, दूख आसा, पूण मोगाळ बापा आमी तुज्या मोगाचेर विस्वास ठेवला देखून आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या, 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 अर्गां तुका सोम्या. ताळयो पेटोवन सर्गां दियात ही देवाची खोशी, सदा सर्गां दियात ही देवाची खोशी, सदा सर्गां दियात ही देवाची खोशी. सांजे जोताय आमचे वेश एकामेकाक आस्त्या तोंडान पळोवन सदा सर्गां दियात ही देवाची खोशी, सदा सर्गां दियात ही देवाची खोशी, सदा सर्गां दियात ही देवाची खोशी. सांजे जोताय आमचे विशी, सांजे जोताय आमचे विशी, सांजे जोताय आमचे विशी. सोम्या, हो आयचो दीस तुवें फावो केल्ल्या खातीर सोम्या तुका अर्गां दिता. सोम्या, अर्गां तुका ह्या सुवातेर तुवें म्हाका उबें केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. सोम्या, होय सोम्या, आमी मागण्यांक वरवीं ह्या सुवातेर आमी पावल्या म्हणून तुका अर्गां दिता. सोम्या, तूं सोमी आनी धनी म्हणून हांवें मानून घेतलां म्हणून तुका अर्गां दिता. सोम्या, तुवें विचून काडलाय सोम्या म्हणून तुका अर्गां दिता. सोम्या, तुवें तुज्या देण्यान आनी बेसावान आमकां भरलाय म्हणून तुका अर्गां दिता. म्हज्या सोम्या, तूच आमचो एकलो ईश्वर आनी परमेश्वर. म्हज्या सोम्या, तूच आमकां राखताय सांबाळताय म्हणून तुका अर्गां दिता. सोम्या, तूं सदांच आमच्या बागी आसतलें म्हणून तुका अर्गां दिता. सोम्या, तुजो वावर करूंक आमकां बरी सावध आनी भलायकी फावो करतलें म्हणून तुका अर्गां दिता. सोम्या, तुजो विचित्र मोगा खातीर सोम्या तुमच्या काळजाच्या खोलायेनसून तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका सोम्या. तेरी बखेरी राम हराय शिके रे याराला शंदिरी री 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 याराला शकिरी री याराला शिकेरी शंदिरी री याराला ओशिया. हालेलुया, हालेलुया. सोम्या, आयच्या दिसा आमी अर्गां दिनवासनी भेटयता ॲग्नेस ताव आनी ताचे फॅमिली पासून लुइजा डिसोजा आनी ताच्या फॅमिलीक कोवीड पिडेंतले तुवें बरें केल्ल्याक. सिडनी डिसोजाक तुवें बरी सर्वीस फावो केली. ग्रेगरी डायस आनी डोरीन डिक्रुजा पासून आमी तुका अर्गां दिता. झेवियर आनी ग्रेटा डिमेल्लो आनी तांचे फॅमिली पासून आमी तुका अर्गां दिता. अनिता वेलंदान ह्या आमच्या तरणाट्याक तें आशेतालें तसली सर्वीस तुवें ताका फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. तशेंच तुवें तिका ह्या कोवीड पिडेच्या वेळार राखलां, सांबाळलां आनी सर्व ताच्या गरजांनी तूं पावलाय देखून आमी तुका अर्गां दिता.
रुएल आनी वेलेन्सिया क्रिएडो पासून आमी तुका अर्गां दिता. डिलिन कोयलो आपणाच्या जिवितान तुवें ताच्या शिर्विसेचेर भरपूर आशिर्वाद घातलेल्या पासून अर्गां दिता. मागदलीन डिसोजा आयज तुका अर्गां भेटयता सोम्या, कित्याक तुवें तिका एक बरें काम तुजे कुरपे वरवीं तुज्या पदवे वरवीं बरें घर तुवें ताका फावो केल्ल्याक, तिच्या दोगां भुरग्यांक तुवें बरी सर्वीस फावो केल्ल्याक आयज मॅगदलीन तुका अर्गां दिता सोम्या. तुज्या सांगाता आमी तुकाय अर्गां दिता सोम्या. लेस्ली फेर्नांडीस आका आनी ताच्या पोतिणेक मेरीक आनी दोगां पुतांक एड्रियान आनी मॉविनाक बरी सावध आनी भलायकी तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. ब्रुनेला गास्पार आयज तुका अर्गां दिनवासनी भेटयता. आपणाक आनी साव्यो ताच्या पोतीक आनी तांच्या बाबाक वियानाक तुवें बरे भशेन राखले, सांबाळले आनी आयज परतून तांकां भलायकी दिल्या देखून आमी तुका अर्गां दिता. डेव्हिड फेर्नांडीस आयच्या दिसा तुज्या मानाक अर्गां दिनवासनी भेटयता. तुवें ताका तशेंच ताच्या भावांक एडविनाक, एल्विसाक, तशेंच मारियाक आनी रोजीक, गॉडविनाक आनी लिओपोल्डिनाक फावो केल्ल्या उपकारा पासून आनी बरे भलायके पासून तुका अर्गां दिता. रॉबर्ट कलासो ताच्या जल्माच्या दिसा तुका अर्गां दिनवासनी भेटयता. आयडा फेर्नांडीस पवित्र त्रित्वेच्या माना पासून मोरीमाय आनी तिच्या राखण्या दुताच्या माना पासून आयज दिनवासनी भेटयता. रिहिरीरा महाराय शिकेदेरीरा महारा रावदीरा महाराय शिकेदेरीरा महारा लेखेरेला महाराय सिदेरा. आमची अर्गां दिनवासनी आमी सोम्याक उबारून दिवया मागाळ बाबडानो. रिदेरेरा महाराय शिकेदेरीरा रिदेरेरा. वय सोम्या तुवें आमकां जण इकल्यात, भरपूर बरेपण दिलां. वय कांयच तुवें आमकां उणें जावंक दिवंक ना. ह्या बरेपणा वरवीं आयज तुवें आमचो भावार्थ वाडयला आनी सडयला. आत्मीक ओळख आमकां तुजी सोम्या जेजू क्रिस्ता आमकां फावो केल्या. आमी तुका वळखोंक पावल्या खरेंच सोम्या, पूण घडयेक आजून पर्यंत ही आमची ओळख अर्दी खुरी आसा. देखून आयज आमी ह्या मागण्याक एकठांय जाल्या. ह्या मागण्याक येवंक तुवें आमकां कृपा आनी आदार दिलो देखून आमी तुका अर्गां दिता सोम्या. तुवें आमकां काळजा मनाचें बरेपण फावो केलां. तुवें आमकां आदार दिला सोम्या. सदांच तुजो पाटलाव करूंक, तुज्या उतरा प्रमाणें चलोवंक, तुजी खुशी करूंक सोम्या आनी तुजें शिस्त जावन ह्या संवसारान जियोंक, तुज्या नांवान ह्या संवसारान वावरोंक सोम्या तुवें आयज आमकां भाग फावो केला. ह्या वावराचो भरपूर फळ आनी मजुरी आनी इनाम दिसान दीस तूं आमकां दिवन ह्या संवसारान आमकां सर्गीचें सुख भोगोंक फावो करताय देखून ह्या वेळार आमचे हात उबारून आमी तुका अर्गां दिता सोम्या. अर्गां तुका सोम्या, 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 अर्गां तुका. सगळे सांगाता अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका सोम्या जेजू, 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 अर्गां तुका सोम्या जेजू. रिबाहारा ला महारा इशकेदेरी ला बहारा ला 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 रेखेदेरी ला महारा सिकेदेरी ला महारा ला 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 रिदेरी ला मकेरी ला बहारा इला ला 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 रबाकेरी ला महारा इशकेदेरी ला महारा सिदी दी 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 ला 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 रबादीरी ला खेरी ला महारा इशकेदेरी ला महारा सिदी दा 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 थांड्या पुटन पोतोन गावया सदांच अर्गां दिया. सदां सर्गां दिया ही देवाची खुशी, सदां सर्गां दिया ही देवाची खुशी, सदां सर्गां दिया ही देवाची खुशी. जेजू थंय आमचे विशी. पोतून एकामेकाक सांगुया. सदां सर्गां दिया ही देवाची खुशी, सदां सर्गां दिया ही देवाची खुशी,
सदा सर्गां दियात ही देवाची खुशी सांजे सुताय आमचे विशी हात उबारून सदांच दिन वासूया सदांच दिन वासूया ही देवाची खुशी सदांच दिन वासूया ही देवाची खुशी सदांच दिन वासूया ही देवाची खुशी सांजे सुताय आमचे विशी सदांच दिन वासूया ही देवाची खुशी सदांच दिन वासूया ही देवाची खुशी सदांच दिन वासूया ही देवाची खुशी सांजे सुताय आमचे विशी रे राम महाराज शिखी रे राम महाराज सिद्धि दे रे रा 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 रे राम महाराज सिद्धि दे दा रा 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 रे राम महाराज रा 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 रे राम महाराज रा 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 रे राम महाराज रा रा रे राम महाराज शिखी दा रा 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 रे राम महाराज रा 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 रे राम महाराज रे राम महाराज शिखी दे रे राम महाराज सिद्धि दे दे दा रा 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 समय या वेळार तुजो पवित्र आत्मो आमचेर वतय तुझे उतर आयकोंक तुझ्या गुटांचो नियाळ करूंक तूं आमकां कृपा दी तुजे वाटेन आमी चलोंक सदांच विस्वाशी रावोंक आज तूं आमकां बळ आनी घटाय दी आनी कृपा ह्या वेळार तूं आमकां दिताय देगोन आमचे हात उबारून सोमया आमी तुका ओनोद आनी महिमा दिता स्वातेर आमचे हात उबारूया आनी आमचे कॉयर गीत गायता आसतना आमी नाका म्हणया आमी फकत आयकोया आनी पवित्र आत्म्यान आमी बरोया उन्नत महिमा बऱ्या देवा दिनवा सर्गा सर्वेस पहरा उन्नत महिमा बऱ्या देवा दिनवा सर्गा सर्वेस पहरा कड़ये धन्याक वाकांटोलो ताचे गोटांचे गोटपूर कंटोलो देवाचे सोद कालसांनी आलतलो सर्वेस पोराच्यो वाटो तांगतलो ओनोद महिमा बऱ्या देवा दिनवा सारका सर्वेस पोरा सांगात हा ओनोद महिमा बऱ्या देवा दिनवा सारका सर्वेस पोरा कड़ये धन्याक वाकांटोलो ताचे गोटांचे गोटपूर कंटोलो देवाचे सोद कालसांनी आलतलो सर्वेस पोराच्यो वाटो तांगतलो सगळी सांगाता ओनोद महिमा बऱ्या देवा दिनवा सारका सर्वेस पोरा ओनोद महिमा बऱ्या देवा दिनवा सारका सर्वेस पोरा हालेलुया 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 रे बहाराला महाराज शिखे देरेला महालाला व्हडल्या सगळी भासाचे धन्य उद्देशी आम्ही मागोया पवित्र आत्म्याची बोरती आम्ही घेऊया रे हे रे राम महाराज शिखे देरेला महाराज सिद्धि दे दा 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 रे वा दे रे राम महाराज शिखे देरेला महाराज सिद्धि दे 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 दा 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 रे दे रे राम महाराज शिखे देरेला महाराज सिद्धि दा 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 रे दे रे राम महाराज सम्या जेजू ख्रिस्ताच्या हाजेरपणान येऊया मागाळ बामणो रे दे रे राम महाराज आमचे हात भुकते ठेवून आमचे दोळे धांपून
सौम्या असो आत्मो आमचे सवय येता आसतना आमी अनुभव करूया भाग्यवन माथेवान बरयलेले अशुभ वर्तमाना वयलें वाचप हांवें स्वर 16 जेजू विशीं पेद्रूची गवाय आनी आपल्या मरणा आनी जिवनपणा विशीं जेजू आदींच सांगता. फिलिपेचे सेझरिया गांवांत येतच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोणसो धरतात? आनी ताणें जबाब दिलो, थोडे जुआंव बावतिस्त, थोडे एलायस, थोडे जेरेमायस वो बाकणारांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हळें, सिमांव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रक्ता मासान न्हय पूण सर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों आनी हेमकोंडाचे दारवोटे तिचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलों. तूं संवसारान बांदशी तितलेंय सर्गार बांदलेलें जातलें, तूं संवसारान सोडशी तितलेंय सर्गार सोडलेलें जातलें. मागीर आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकच सांगूं नाकात अशी ताणें शिसांक कोर आज्ञा दिली. तेन्ना तावन आपणाक जेरुसल्याक वचोंक जाय, जाणट्यांच्या, परम याज्ञिकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतलें आपणें जाय तें सोंसूंक जाय, मरोंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा जिवोन जावंक जाय म्हूण जेजू आपल्या शिसांक उक्तें करून दाखोवंक लागलो. तेन्ना पेद्रून ताका कुशीन व्हेलो आनी अशें म्हणून आपलो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. आनी ताणें पेद्रूक वळोवन सांगलें, म्हजे सरशिलो कट सरून वच सैताना, म्हजे वाटेर आडकोळीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशाची. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस उखलोवन घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस जीव वगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव वगडायता तो मनीस जीव सांबाळटलो. तर सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आडाव? वा आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक तांच्या कर्ण्या प्रमाणें इनाम दितलो. देवाचें उतर ये, देवाचे ओडपकार. बसोया. मोगळ बाबणनो, आयज फादरीन म्हणलें की तुमी साक्रामेंत दवरात. ह्या उतराचो नियाळ करता आसतना, ही शिकोवण आयकता आसतना, कित्याक ती गरजेची आमकां जण एकल्याक. मातशी अवघड पूण ती गरजेची. ही पिडा येवचे आदी पासून जेन्ना कोण एकलो पाद्री गोंयांत तावन हांगा मिसांव दिवंक येतालो हो मँगलोर तावन येतालो, तेन्ना आमच्यो इगर्ज्यो बरोवन वताल्यो. आतां लेगून आमी पळयता यूट्यूबाचेर जेन्ना पेकोणेचें मागणें जाता, अजापांचें आनी विजमिताचें मागणें जाता, तेन्ना कितलोसो लोक हजारांनी तातूंत भाग घेता आनी आमी खोशी जाता आनी आमकां हेंच जाय. पूण मोगाळ बाबणो, पयलो पावंडो जावन आसा. जेजूच्याय काळार पवित्र पुस्तक सांगता की लोक गालिलिया तावन
आनी गालिलियाच्या भोंवतणी असलेल्या त्या डेकापॉली प्रांतांत जावन जेरुसलेमांत जावन जुदेयांत जावन आनी जॉर्दनाच्या पेलीत तडेत जावन लोकांची व्हड उरपणजी जेजू फाटल्यान जेजूक सोदून येताल्यो खंय. कित्याक जेजू तांकां हात लावन बरें खातालो देखून. पूण जेजू इतल्यान मागाळ बाबडून दादोशी जावंक ना. पूण परतेंच जाल्यार आमी पळयता जेन्ना जेजू ह्या जायत्या पिडेवंतांक बरें करता तेन्ना तांकां एक सांगता. तुमी चीत दिल्या हो ध्यान दिवन तुमी पवित्र पुस्तक वाचलां जाल्यार उदाहरणाक माथेवाच्या 8व्या वेस्वरान वळ 1 ते 3 पर्यंत थंय जेजू एका कटकाराक बरो करता आनी त्या कटकाराक बरो केल्या उपरांत जेजू ताका सांगता हें तूं कोणाकूच सांगू नाका. आनी आमी चिंता जेजू कित्याक सांगता म्हूण. कित्याक मागाळ बाबडनो फुडें जायती शिकोण आसा. आनी जरी तर आमकां ह्या संवसारान खरें सूख जाय आनी आमी घेतलां तें बरेंपण जावं कुडीची पेकोवणी वो आमच्या जिवितान बरेंपण ह्या पयल्या पावंड्याचेर हें बरेंपण सदांच उरोंक जाय आनी चडोंक जाय वाडोंक जाय जाल्यार मागाळ बाबडनो आमी सजमोंक जाय की आयज जेन्ना इतलो लोक आमी ह्या मागण्यांनी असर्या विजमितांच्या आनी पेकोवणेच्या मागण्यांनी आमी भाग घेता आनी आदीं आमच्या करेजमाच्या मिसावांनी आनी आमच्या फिरगजेच्या फेस्ताच्या नव्यानान हे आमचे मोगाचे गोंयचे पाद्री भाव जावं मंगळूरचे येताले तेन्ना इगर्ज्यो बरोवन वताल्यो तेन्ना मोगाळ बाबडून आमी सजमोंक जाय हो फकत हो पयलो पावंडो आनी आमी जायते आनीक शिकोंक आसा. आनी जेजू इतल्यान दादोशी ना आमकां फुडें व्हरूंक सोदता. आनी देखून आमकां म्हणटा की हें जें बरेंपण तुका फावो जालां तूं चड इस्पा भायर गरजे भायर तूं परगट करिनाका कित्याक लोकांक घडयेक चुकीची सजमणी जातली. मातशें राव हांव तुका फुडें आनी कितें शिकयतलो. आनी देखून आमी पळयता मागाळ बाबडोन जेजू चौगा कारव्यांक आपयता. ते कोण आमी जाणा सिमांव आंद्रे जुआंव आनी जाकोब शीच जावन तांकां आपयता. आनी आमी माथेवाचें शुभ वर्तमान आमी वाचता 7व्या आवेस्वरान सुमी जेजू म्हणटा म्हाका सुमी म्हूण कोण सर्गा राजान भितर सरचो ना म्हणटा. पूण सर्गार असलेल्या म्हज्या बापाची कुशी करतात तीच सर्गार भितर सरतली तांकां सूख मेळटलें ह्या संवसारांत आनी उपरांत. आनी फुडल्या वळीन जेजू म्हणटा की तुमचें जिवीत तुमी देवाच्या उतराचेर बांदून हाडात, खोडपाचेर बांदून हाडात. आनी हे परी मोगाळ बाबडोन जेजू आमकां शिस्त जावंक आपयता. शिस्तपणाचें आपोणें तुका आनी म्हाका आमकां सर्वांक जी कोण इतली व्हड संख्यान आमी ह्या मागण्यांनी भाग घेता असर्या विजमितांच्या मागण्यांक पेकोवणेच्या मागण्यांक आमकां सगळ्यांक आपोणें दिता. जायते पडी म्हणटात आमच्या फिरगजेच्या नोवेनाक वा आमच्या करेजमाच्या मिसावाक वा आमची आउटरीच जाता तेन्ना आमी लोकांक परगटोवंक जाय की हांगा असर्या विजमिताचें मागणें जाता म्हूण, पेकोवणेचें मागणें जाता म्हूण. कित्याक असर्या विजमिताचें मागणें जाता, पेकोवणेचें मागणें जाता म्हूण परगट केलें जाल्यार हांगा थिंगा पोस्टर लायले जाल्यार लोक धांवून येता. मागीर जाता तें वेगळें, ती कुशीन गजाल. पूण इतलें सांगल्यार पुरो. ही पिडा येवच्या आदीं पासून आनी आतां बी आमी पळयता की दर एक मागणें आसा शिकोण वेगळीच शिकोण. पूण ते मागणें परगट करता आसतना म्हणटा हिलींग प्रेयर, डेलिव्हरन्स प्रेयर, असर्या मिलाग्रीचें मागणें म्हूण. कित्याक तेन्ना सगळो लोक वयता देवा कारगां. पूण लोक जेन्ना येयल्या उपरांत जेजू आशेता तांकां खरी आनी नीज क्रिस्ती जिविताची शिकोण फावो जावंक. आनी हो जावन आसा दुसरो पावंडो. आनी ही शिकोण आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची खरी वळख दिवच्या मनान जेजू आपणाच्या शिसांक विचारता. तुमी ध्यान दिवन हें देवाचें उतर आतांच आमी आयकलां तें मंगळारा दिसाचें शुभ वर्तमान सांत पेद्रू आनी पावलूचें फेस्त हातूंत जेजू आपणाच्या शिसांक विचारता. सगळ्या लोकांक न्हू, 40-50 हजार लोक जे फेस्ताक येता, फेस्ताच्या करेजमाच्या मिसावाक येता तांकां न्हू, जेजू आपणाच्या शिसांक विचारता
हांव कोण म्हण तुमी म्हणटात. आनी आमी जाणान आमी आयकलां आतां तांचे जबाब. कोण म्हणटा की तूं एलायस, जेरमायस, बाकणारांतलो कोण एकलो. तेन्ना जेजू म्हणटा तुमी कितें म्हणटात, हांव कोण. तेन्ना सांत पेद्रू म्हणटा तूं क्रिस्त, देवान मागलोलो, मसायस, जिव्या देवाचो पूत तूं म्हणटा जेजू. सांत पेद्रू जेजू सांत पेद्रूक म्हणटा हें तुका पवित्र आत्म्यान उगडापें केलें. हो जावन आसा दुसरो पावंडो मोगाळ बाबा. आमी जेजूक बरे भाशेन वळखोंक जाय. आमी जेजूक वळखोंक जाय की तो जावन आसा एकलो सोडवणदार, देवान मागलोलो आनी ह्या संवसारान पाठयलोलो तो आमचे सोडवणे खातीर आमकां जिवीत दिवच्याक. आनी एका सारक्या रिट्रिटेन, हांव म्हणटा ते परतून सांगता, सारक्या रिट्रिटेन न्हय जी फकत पेकोणी आनी मिलाग्री आनी अजापांची रिट्रीट, पूण सारकी रिट्रीट जी मांडोवन हाडल्या आनी तातूंत सारकी शिकोवण आनी सजमणी आसा, त्या रिट्रिटेन भाग घेवन आमी जण एकल्यांनी जेजूक आमच्या जिविताचो खाजगी सोडवणदार आनी सोमीधनी म्हूण आमी आपणावंक जाय. जेजूच्या शिसांनी, आपोस्तलांनी आनी सांत पेद्रून केलें तशें. हो जावन आसा दुसरो पावंडो. पूण हें जेन्ना जेजून आपणाच्या शिसांक उगडापें केलें, पेद्रूक पवित्र आत्म्याच्या पोदवेन उगडापें जालें, तेन्ना जेजू परतून म्हणटा हें तुमी कोणाकूच सांगू नाकात. दुसरे बोटींग जेजू म्हणटा हें तुमी कोणाकूच सांगू नाका. आयच्या वाचपान हांवें म्हणजे मातशें तें म्हणजे वाचतना तुमी ध्यान दिलें आसतलें, मातशें हांवें तें तेचेर भार घातला, हें तुमी कोणाकूच सांगू नाकात. कित्याक मोगाळ बाबनो, जरी तरी आमी जेजूक आमच्या जिविताचो एकलो सोडवणदार, सोमी आनी धणी म्हण स्विकारला जाल्यारूय आजुनूय आमी जेजूक वळखोंक आसा. आजुनूय आमी जेजूक वळखोंक आसा. आनी देखून जेजू फुडें पेद्रूक म्हणटा हांव तुका सांगतां तूं कडप आनी ह्या कडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलों आनी हांव तुका सावी दितलों बांदोवंक आनी सोडोवंक. आनी हेमकोंडाचे दरवटे हे पवित्र सभेचेर केन्नाच जैत व्हरचे नात. सांत पेद्रूक जेजू आपणाचे मिसावांत भागीदार करता. जेजू ह्या संवसारांत येयलो मोगाळ बाबडोन पवित्र सभा स्थापोवंक आनी ह्या वरवीं देवाचें राज ह्या सगळ्या संवसाराक विस्तारूंक. आनी ह्या आपणाच्या मिसावांत जेजू सांत पेद्रूक मुखेली म्हूण नेमता. आनी ह्या जेजूच्या मिसावांत मोगाळ बाबडोनो आमी भागीदार जावन आसा. आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. जेजूच्या बोगसाण्याच्या पोदवेन ह्या सगळ्या संवसाराक देवा सशी हाडोवंक आनी पवित्र सभा बांदून हाडोवंक आनी देवाचें राज सगळ्या संवसाराचेर विस्तारूंक. तुका म्हाका आमकां जण एकल्याक बावतिजमा वरवीं क्रिजमा वरवीं आमकां हें आपोवणें आसा. पूण मोगाळ बाबडोन हें आमकां आपोवणें आसतना आमकां खरी आनी पुरी जाणवाय आनी सजमणी आसूंक जाय. एकलो बिस्म साहेब खंय तो जाणा जावंक सोदतालो की म्हज्या फिरगजेन म्हज्या धर्मप्रांत आसलेल्या लोकांचें मौन कितें, तांच्या भावार्थाची गत कितें जावन आसा. आनी तो बेश्ट्या कापडांनी भायर सरलो, लोकांनी ताका वळखनाशे. आनी तो वेता आसतना ताका एकलो मेवलो जो म्हणजे फातर म्हणजे एक हातोडी घेवन फातर तोडटालो तो. आनी त्या बिस्पान त्या मनशाक विचारलें की बऱ्या मनशा तूं कितें करताय. आनी तो मनीस खंय थापलो. ताका विचारता त्या मनशाचेर नको जावन बिस्म साहेब म्हूण तेचेर तापलो आनी तुका दिसना हांव कितें करता म्हूण. दीस आनी रात हांव घाम न्हू वारोन हांव म्हजो वावर करता, सोंसोंक जायना म्हाका हें गुणगुणूंक लागलो खंय. बिस्म साहेब म्हणूंक लागलें बरें ठीक आहा कर कर मागता हांव तुजे पासत. हें सांगून जाल्या उपरांत बिस्म साहेब फुडें गेलो खंय. फुडें वता आसतना आनी एकलो मेवलो ताका तेंच काम करता ते व्हडली हातोडी घेवन ते फातर आहा तो म्हणजे थोडटा. बिस्म साहेबान विचारलें की बऱ्या मनशा
कितें करता तूं? त्या मनशान म्हटलें की म्हजें पोट भरोंक घाम होम वारोन हांव म्हणजे वावर करता पोटाक लागून दिसपट्टो ग्रास जोडोंक. दिसपो सायबान म्हटलें की ठीक आहे हांव तुजे पासत मागता आनी फुडें गेलो. तेन्ना ताका तिसरो एकलो तेंच काम करतना मेवलो एक तरणाटो. आनी बिस्प साहेब तेची सशी येता तो पळोवन नको जावन तो बिस्प म्हूण तो येता तो पळोवन तो नीट उबो रावलो खंय. नीट उबो रावलो आनी बिस्प साहेबान ताका विचारलें की तूं कितें करताय? हो फातर तूं हातोडी घेवन थोडटाय, हें काम तूं कित्याक करताय? आनी ताणें म्हटलें की हांव देवाचें घर बांदतां. हें हांव काम करतां कित्याक ह्या वरवीं देवाचें घर बांदून येतलें. आनी हे तिगूय जाण मगाळ बाबणन जावन आसलेले ते वावराडी आनी थंयसर ते वावर करताले हे व्हडलें कॅथिड्रल बांदूंक, हे व्हडली इगर्ज बांदूंक ते तिगूय जाण वावर करताले. पूण आमी पळयता ह्या तिगा मनशां भितर तांचें चिंतप कितलें वेगळें जावन आसा. तो तिसरो ताका सारकी सजमणी आसा की हांव हो वावर न्हयच दिसपट्टो ग्रास जोडोंक जायते कश्ट आनी सोंसोन उबो रावंक करता, पूण हो वावर हांव करतां कित्याक ह्या वरवीं देवाचें घर बांदून येतलें. आनी अशें मगाळ बाबडो तो सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मेसावांत तो भागीदार जाता आनी ताका सारकी आनी खरी समजणी आसात. इंग्लिशान म्हणटात विजन. आनी हें सोमी जेजू क्रिस्त तुज्या आनी म्हज्या जिवितान आशेता. वय आमकां सांपेद्रू भाशेन जण एकल्याक आपणे आसा इगर्ज बांदून हाडूंक, देवाचें घर बांदून हाडूंक, देवाचें राज ह्या सगळ्या संवसाराक विस्तारूंक. आनी तातूंत जो कितें आमचें काम घडयेक आमी आमच्या घरा भितर काम करता, ऑफिसान काम करता, फॅक्ट्रीन काम करता, आमी लिसांव करता वो आनी कितें आमचो वावर ह्या वरवीं मगाळ बाबडोनो आमी इगर्ज देवाचें घर बांदून हाडटा आनी देवाचें राज सगळ्या संवसाराक आमी विस्तारता. वावर आमी करिना जाल्यार हें जावचें ना मगाळ बाबडोनो. हें तिसरें लिसांव जेजू आपणाच्या शिसांक आनी आपोस्तलांक शिकयता. खेरीतपणी सांप पेद्रूक जाका जेजून आपणाचो मुखेली म्हूण नेमला. जेजू तांकां शिकयता की तुमी बसलेल्या कडेन हें जावचें ना, बेश्टेंच मागणें पावचें ना, पूण तुमी वावर करूंक जाय, तुमी कश्ट करूंक जाय, जायते तुमी सोंसोंक जाय, तुमचो घाम तुमी वारोवंक जाय. आनी ह्या वरवीं तुमची दिसपट्टी कामां तुमी करता आसतना तुमच्या बेसा वरवीं तुमच्या आपोण्या वरवीं तुमी इगर्ज देवाचें घर बांदून हाडटल्यात, देवाचें राज सगळ्या संवसाराक तुमी विस्तारतल्यात. ही जावन आसा वाडोवपाची रिट्रीट, ग्रोथ रिट्रीट म्हणटा. ही तिसरी जाली रिट्रीट. तिसरी. पयलें म्हणजे पेकोणेचें मागणें, दुसरें म्हणजे रिट्रीट ती पयली रिट्रीट जेन्ना आमी जेजूक स्विकारता. दुसरी रिट्रीट ही. तिसरी रिट्रीट कितें? जेजू म्हणटा तुमचो वावर हें तुमचें आपोणें वो तुमचो बेस गरजेचो, पूण तो कित्याक म्हूण तुमी समजोंक जाय. हाची तुमकां सारकी सजमणी आसूंक जाय. कित्याक ह्या वरवीं देवाचें राज हे सगळ्या संवसाराक विस्तारतलें, जेजूचें मिसां पुरे जातलें. घडयेक जेजूचे शीस आनी आपोस्तलान सांप पेद्र तकली हालयता आसतले, तकली हालयता. जेजू जाणा तांकां, जेजू तांकां बरे भाशेन वळखतालो. आनी देखून जेजू इतल्यान काबार करिना, जेजू तांकां फुडें सांगूंक सुरू करता. आतां ही खंयची रिट्रीट? चवथी रिट्रीट, चवथो पावंडो. जेजू तांकां आपणाच्या कश्ट, मरणां आनी जिवंतपणा विशीं सांगता. तुमी ती उतरां आयकल्यान. तेन्ना मगाळ बाबडो पेद्रूक सोंसोंक जायना. आनी पयलोच तो आदीन गोंदळान पडलो जेन्ना जेजून ताका म्हणलें तुमी वावर करूंक जाय. कित्याक पेद्रोन आनी हेर शिसांनी आनी आपोस्तलांनी चिंतलें की आमी मंत्री जातले म्हूण. आदींच म्हणजे आमी पळयता पळयत पुस्तकान सान जुआम आनी सान जाकोबान मागलेलें की तुज्या राज्यान म्हाका एकल्याक उजव्या वाटेन बसय फायनान्स मिनिस्टर कर आनी दुसऱ्याक कितें दावे वाटेन बसय होम मिनिस्टर कर. आदींच ताणें मागलेलें जेजूलाक. जेजू जाणा आसलो तांकां जाय आसलेलें जेजूच्या महिमेंत आनी वैभवान म्हणजे तो पुरतो वांटो. आनी कांयच ताणें चिंतोंक ना. जेजू येतलो सांप पेद्रून कितें चिंतलेलें
की जेजू येतलो आमकां रोमकाराच्या गुलामपणांतले सोडयतलो, जेजू आपूण राय जातलो, राजा जातलो आनी आमी ताचे मंत्री. हें सोंपण तांच्या मनांत मोगाळ बाबणान जेजू जेतना तांकां आपणाच्या कश्टांची मरणाची खबर सांगूंक सुरू करता. जिवन सांत पेद्रू सारकोच म्हणजे घुसपटलो आनी म्हणटा, ना सायबा तुका हें केन्नाच घडचें ना. तेन्ना जेजू सांत पेद्रूच्या वाटेन वळोवन ताका पळयता आनी म्हणटा, म्हजेच आशिल्लो तूं कट सर सैताना, कित्याक तुज्या मनांत आसा तें सगळें संवसारी मनशाचें न्हय देवाचें. आनी देखून मोगाळ बाबणो ह्या 4थ्या रिट्रीटेन आमी जाणा जावंक जाय. जेजू म्हणटा, जेन्ना तुमी गरजे भायर आनी हिसपा भायर हिलींग, डिलिव्हरन्स आनी मिरेकल्साचेर भाग घेतात, भार घालतात, तेन्ना हें मनशाचें आनी ह्या वरवीं सैतान तुमकां देवा सरशिली पयस करूंक सोदता. देवा सरशीन वेता त्या वाटे वयली तुमकां पयस करूंक सोदता. सुखाक पावयता त्या वाटे वयली तुमकां खुशीन काडूंक सोदता. कित्याक मोगाळ बाबणो, कश्ट जेजून कश्ट मरण सोंसल्या बगर जेजू जाणा आसलो सूख येवचें ना म्हूण. मनशाची सोडवण जावची ना, तांकां जिवीत मेळचें ना. आनी हेंच तुज्या आनी म्हज्या जिविताक लागता. आनी देखून जेन्ना कोण ही शिकवण दिता आनी कोण चड भार ह्या पेकोणेच्या मागण्याचेर, हिलिंगाच्या मागण्याचेर आनी मिलाग्रीच्या आनी अजबाच्या मागण्याचेर घालता, तेन्ना ही शिकवण म्हज्यान म्हणूंक जायना चुकीची, पूण अर्दी कुरी. देखून जागृत मोगाळ बाबणो कोण मागण्याच्या जमतीची मेंबरां आसात, फुडारी आसात, वावराडी आसात, ज्या पावंड्याचेर आमी आसात तो पावंडो सारको इतलीं वर्सां मागण्याच्या जमतींनी आमी शिकल्या आनी आमी करून आयल्या, ते सारके आसले मोगाळ बाबणो. ते सोडूं नाकात, ते सोडूं नाकात. पूण कितें जाता मोगाळ बाबणो, पयले रिट्रीटेक कितलो लोक, हजारांनी लोक इगर्ज भरून वचता. मागीर दुसरे रिट्रीटेक थोडो लोक येता, जावं येता 900 लोक, 500 लोक, 400 लोक, 200 लोक, 100 लोक येता दुसरे रिट्रीटेक. तिसरी रिट्रीट वाडोवपाची रिट्रीट, तातूंत आसा कितलो लोक, 50 जाणां, 40 जाणां. चवथे रिट्रीटेक कितें 10 वा 15 जाणां तो आसात, 10 वा 15 जाणां आसात. जेन्ना जेजू हें फुडें फुडें सांगूंक सोदता आनी आमी म्हणटा, अरे हिलींग आनी डिलिव्हरन्स आनी कितें मेरिकलाच्या मागण्याक कितलो लोक. आनी आमी जी नीज क्रिस्ती जिविताची शिकवण जेन्ना आमचे फादर, आमच्या डायसिसाचे, आमचे फिरगजेचे फादर आसा ते हिलिंगाचेर आनी पेकोणेचेर, सुटकेचेर आनी मिलाग्रींचेर चड भार घालिनात, पूण जेन्ना ते आमकां नीज क्रिस्ती जिविताची शिकवण दितात आमच्या फिरगजेन, तेन्ना कोण येनात. कित्याक मोगाळ बाबणो, एका खुरपेची गरज, खुरपेची गरज. मनशाक कश्ट म्हटल्यार एक अवघड वस्त. आमी जण एकली सांत पेद्रू, सांत जुवांव, सांत जाकोबा भाशेन जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक सोदता. पूण जेजू म्हणटा, तें हांव तुमकां दितलो, पूण त्याच बरोबर कश्टूय आसतले, त्रास आसतले. हालेलुया, हालेलुया. तेजे उपरांत मोगाळ रिट्रीट, जेजूची रिट्रीट काबार जावंक ना, आनीक रिट्रीट आसा. तुमी म्हणटा, अरे जेजू कितल्यो रिट्रीट्यो दिता. वय मोगाळ बाबणो, जेजू आमकां हें शिकोवंक सोदता की आमच्या जिवितान नीज आनी सदां टकता तें सूख येवंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक आसा. नाजाल्यार मोगाळ बाबणो, जे बरेपण आमी पेकोणेच्या, सुटकेच्या आनी ह्या मिलाग्रेच्या मागण्यान आमी घेतात तें चड दीस उरचें ना, पूण तें सदांच उरोंक जाय. तें बरेपण टकता तसलें जावंक जाय जाल्यार जेजूच्या शिकवणेक आमी थीर आनी विस्वाशी रावंक जाय. देखून आयज आमी मागया, आमचेच पासत जी आमची भाव भयणां ह्या मागण्यान भाग घेतात, जायते हेर भाव भयणांनी मागण्यांनी हजारांनी भाग घेतात, तांचे पासत मागया मोगाळ बाबणो, ताणें
अर्दी कुरी शिकोवन घेवन तांणी हें मागणें सोडिना जावनशाक. तांणी पुरी शिकोवन घेवंक आनी तांच्या जिवितान नीज सूख येवनशाक आमी मागोया. आनी देखून जेजू फुडली रिट्रीट दिता, फुडली शिकोवन फुडलो पावंडो आमकां दाखयता आनी म्हणटा कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक जाय जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरी सुकलोवन घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. म्हज्या फाटल्यान येवचें. कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत वगडायता तो आपलो जीव सांबाळटलो. हांव म्हज्या बापाच्या वैभवान सगळ्या दुतां बरोबर येतलो तेन्ना जेजू म्हणटा जण एका मनशाक हांव ताच्या करण्या प्रमाणे इनाम आनी मजुरी दितलो. ही वाट मोगाळ बाबडो जेजू आमकां शेकीन दाखयता. ही वाट मोगाळ बाबडो अशीर वाट जाणा जावया. आमी म्हणटा जायते फावटी आमच्या जमते कोण येनात, त्या जमतेन लोक बरोवन वता. पूण मोगाळ बाबडो त्या जमतेन ज्या जमतेन लोक बरोवन वता थंय वावराडी कोण ना, तांतूं भावपण ना, ती एकामेकाक वळखनात. ती येवन बसतात, पेकोवणी हिलींग मेळवलें, मिलाग जाली, काम जालो, वॉयस मेलो, लागली वाटेक. हां, पूण घडयेक तुमची जमत धाकटुली ल्हानशी थोडीच जाणां आसात, पूण तुमी एकामेकाक वळखतात, तुमचे भितर इतलें भावपण आसा आनी तुमी वावरतात फिरगजेन. सदांच हेंच जातलें. ह्या 5व्या पावंड्याचेर फुडल्या पावंड्याचेर हेंच जातलें. थोडीच वावराडी. आनी देखून जेजू म्हणटा वावराडी धाडोवंक देवा लागीं तुमी मागात. कित्याक वावराडे थोडे येता म्हणटा जेजू. पीक जायतें आसा पूण वावराडी कितले 5च जाणां आसात. दर एका फिरगजेन हेंच दिसता मोगाळ. आनी हें घडटलें जेजून सांगलां. कित्याक ती वाट कितली म्हूण अशीर आमकां सुखाक पावयता. ती वाट कितली अशीर म्हणटा आनी तो मारोग कितलो कठीण. आनी आमी आंग काडटा. जायतीं जाणां म्हणटा जेजू तांतूंत भितर सरूंक सोदतलीं पूण तांकां मेळचें ना म्हणटा. हेंय जेजून म्हणलां जायत्यांक आपयलां पूण थोड्यांकूच विसरून काडलां. मागया मोगाळ बाबडो तांतूं आमी आसूं. तांतूं ही सगळीं आमची भाव भयणां जी हजारांनी जावं यूट्यूबाचेर हो ही पिडा येवच्या आदी पासून नोवेनाक येयलीं फेस्ताच्या वो आमच्या करेजमाच्या इगज बरोवन वतालीं, ही सगळीं तांतूं आसूंक आमी मागोया. नाल्यार जेजून म्हणलां तुजो जीव तूं वगडायतलोय. हो सगळो संवसार जोडून तुजो जीव तूं वगडायता जाल्यार तुका कितें तांतूं हाडा फायदो. आनी देखून मोगाळ बाबडो न्हू हो कुरीस आमी उखलोवंक जाय. पूण हो कुरीस कितें जावन आसा न्हय, पातकाचो कुरीस. पातकाचो कुरीस जेजू काडटा, पिडा बरी करता, सगळे कश्ट व्हरता. पूण हो कुरीस जावन आसा मोगाळ बाबडो, हे कश्ट जावन आसात जे आमी जेजू पासत एक आनी शुभ वर्तमाना पासत आमी सोंसतांव ते कश्ट. जेजू पासत म्हटल्यार जेजून सांत पेद्रूक विचारलें तूं म्हजो मोग करताय, तीन पडी विचारता तूं म्हजो मोग करताय, तूं म्हजो मोग करताय. आनी दर एक पडी जेजू ताका वावर दिताना म्हणटा म्हज्यो शेळयो राख, वावर करतात. ही जावन आसात कश्ट जेजू पासत. जेजू पासत जो कितें आमी करता तें हो कुरीस. जेजून म्हटलां सामातेवाच्या 10व्या अवेस्वरान वळद 40 ते 42 एका बाकणाराक तो बाकणार म्हूण तुमी येवकार दिशा जाल्यार तुमकां बाकणाराची मजुरी मेळटली. एक नितिवंत मनीस तो नितिवंत मनीस म्हूण तुमी ताका येवकार दिशात जाल्यार तुमकां नितिवंत मनशाची मजुरी मेवतली. आनी कोण एकलो मनीस म्हजो शिस्त देगोवन तुमी ताका थंड उदकाचो पेलो लगून तुमी दिशात जाल्यार तुमकां मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हणटा जेजू. जेजूच्या शिसाक, जेजूच्या नांवा पासत, जेजूच्या मोगा पासत आमी त्या शिसाक कितेंय करता तें आमकां मजुरी मेवतली. हो जावन आसा कुरीस जो आमी वोवयता, आमी करता, वावरता जेजू पासत. आनी एक कुरीस जावन आसा जो आमी वोवयता, आमी उखलोवन जेजूच्या फाटल्यान वेता, तो शुभ वर्तमान शिपडावच्याक. जेजून म्हळां कोल्यांक दोली आसात, वाऱ्या वयल्या सुकण्यांक जागे आसात, पूण मनशाच्या पुताक कितेंय तकली तेंकोंक स्वात ना. जेजून सांगलां जेन्ना तुमी म्हज्या फाटल्यान चलतात आनी वावर करतात तेन्ना सगळें तुका जाय तशें मेवचें ना. न्हिदतना एर कंडीशन जाय, उशें बरें मोव जाय, बरी नवी मॅट्रीस डनलॉप मॅट्रीस जाय,
हे सगळें मेळचें ना. हां, तें जेजून म्हटलां मेल्ल्यांक मेल्यान तांकां पुरोन दी. म्हटल्यार जे संवसारी आसा ते संवसारी लोकांक करून दी. तूं ये आनी म्हजो वावर कर. गडेक संवसार म्हणटा तुका आसतलो, ती आसतली आनी म्हणटलें कितें तूं आमच्या पाटेक येनाय. कितलो काय बरो सोरो हाडलो आमी. सोरो ना जाल्यार म्हणटली चायनीज केलां, सरपतेल आसा, सान्नां आसात, वड्या कित्याक येताय तूं विनंतीच्या मागण्याक वेताय, वावरोंक वेताय. संवसारी आसा तांकां संवसारी करून दी म्हणटा जेजू. आनी जेजू म्हणटा कोण नांगराक हात घातल्या उपरांत फाटल्यान ओळोवन पळयतात ती म्हाका पुर्ती न्हय म्हणटा जेजू. आनी देखून ह्यो खोरीस आनी जायते जेजून आमकां सांगलां हे खोरीस आमी उखलता. जेजून एका ग्रेस्त तरणाट्याक म्हटलें, तो येवन विचारता जेजूक सासणाचें जिवीत सूख जाय जाल्यार कितें करूं. जेजू म्हणटा उपादेश पाळ. तो म्हणटा हांवें ल्हानपणासून पाळल्या सगळे उपादेश. स्कॉलर मनीस तो एकदम टिपटॉप तो तरणाटो, सगळे पाळल्यात म्हणटा. तेन्ना जेजू म्हणटा तुका एकूच सुणें आसा, तुजे लागीं आसा ती सगळी ग्रेस काय धन दौलत म्हणटा त्याग कर, गरिबांक दी. हां, आनी तुका सरकार तेवो आसतलो. तो म्हणटा आसतलो. अरे तेवो दिसना म्हाका. जेजू म्हणटा तुका सरकार तेवो आसता आनी तूं ये म्हणजे फाटल्यान ये, वावरोंक ये. तेन्ना पवित्र पुस्तक म्हणटा ताचें तोंड कितें ल्हान जालें. तो कंतीबरीत जालो आनी गेलो. ताणें म्हटलें आसलें कितलें कठीण. ओ जेजू ओ गुरुजी म्हणटा सगळें ईक, म्हाका कोण पळयतलो मागीर. जेजू म्हणटा सरकार तेवो आसतलो, दिसना म्हाका. वयकिना म्हाका म्हणलें पूण एक कश्ट ओ कुरीस शुभ वर्तमान आमी शिंपडावच्याक आमी तो उखलोवंक जाय. थोड्या मापान जेजू आमकां सांगता आमच्या बेसा प्रमाणें. पाद्री माद्री जायनाकात, तांचे कुशीन त्यांनी सगळें सोडलां. हां, आमी सोडोंक जायना. कित्याक आदीं जायत्या वर्सां फाटीं आमी आल्तारी फुड्यान रावन भास दिल्या. सोडिनाकात. पण इल्लें आमी सोडोंक जाय. इल्लो मातसो वेळ आमी दिवंक जाय वावराक. मगळ बाबडानो जेजून म्हटलां हांव तुमकां इनाम दितलो. हांव येतलो तेन्ना तुमच्या करण्या प्रमाणें तुमकां तुमचो जीव तुमी सांबाळटल्यात ह्या संवसारांत. हां, आनी सासणाक तुमचो जीव सांबाळटा इतलें तुमकां मेवता. पूण इतलें सांगून जाल्या उपरांत मगळ बाबडो सांत पेद्रूय आमचे बसत भाशेन आस्कत जावन आसलो. जेजूक 3 फावटी ताणें नेगार केलो आनी उपरांत तो रडलो. ताणें ताका पश्चाताप भोगलो. तो पवित्र आत्म्यान भरलो. पवित्र आत्म्यान भरल्या उपरांत मगळ बाबडो आनी ताणें फाटीं पळोवंक ना. तो जेजू पासत ताणें प्राण दिलो. जेजू पासत ताचे भितर इतलो धीर येयलो. आमकांय मगळ बाबडो धीर जाय, जेजूची कृपा जाय. पयले मगळ बाबडो सांत पेद्रू तो ताका विस्वास आसलेलो, पूण तो आपणाचेरच विस्वासून उलयतालो आनी म्हणटालो जेजू हांव तुजे पासून बंदकोण कितें मरण पासून सोंसूंक तयार. उपरांत कितें केलें तें आमी जाणा. पूण जेन्ना ताणें एक फावटी सूख केल्या उपरांत ताणें आपल्याचेर विस्वास दवरूंक ना. ताणें आपलो सगळो विस्वास जेजूचेर दवरलो आनी जेजूक ताणें आपलो हात दिलो. जेजून ताका आयज आमी जेजूक आमचो हात दिवया. जेजू आमकां फुडें व्हरतलो, ही वाट दाखयतलो. आमची लागीं देव उलयला आमचो जाबाब आयकोंक रावला. सरपोर जालो तुमी उठा, सर्वीस पोराक व्हडल्यान सांगा. आमचे लागीं देव उलयला. आमची लागीं देव उलयला आमचो जाबाब आयकोंक रावला. सरपोर जालो तुमी उठा, सर्वीस पोराक व्हडल्यान सांगा. मोगाल बापा, ह्या वेळार एक घडीक आमी आमच्यो सगल्यो गरजो तुज्या मुखार घेवन येता. बापा, सदांच तूं आमचें आयकताय. आमी जें कितें आयज पर्यंत मागलां सगळें बापा तुवें आमकां दिलाय. आनी खेरीज भाशेन बापा आयच्या ह्या मिसा वरवीं तूं भरपूर तुजी कृपा देंवयतलोय.
आनी आमची समेस्तांची मागणी तुज्या मुखार पावतली. बापा, तुज्या पुतान म्हटलां, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तुमकां दार उगडटलें. पळय मोगाल बापा, तुज्या पुताची उतरां जिवी आनी गुलीवंत. आयज पसून त्याच्या नांवान जायते आमी मागलां आनी तुजे लागसून आमी घेतला बापा. तर आयज आमची ही मागणी आमची ते सावा आमच्या भाव भयणांनी आमचे लागीं समेस्ता लागीं आमचो मागण्याचो आदार मागला. तर आमी मागता बापा, पयले सुवातेर आमची जायतीं भाव भयणां ह्या दिसांनी पिडीस आसान, दिशाण्यार आसान, जायतीं त्रासान आसान बापा. आमी मागता तांचे पसत घाल तुजी कृपा तांचेर, तुजे काकुतीची दीस आनी सगळीं आमच्या सगळ्यांच्या मागण्या वरी ही आमची भाव भयणां बरी जावंक आमी आशेता. पळय सोम्या, सगळीं धन्या जेजू तुजेशी येतात तांकां तूं पाटी घालिनाय. तुवें झण एकल्याक हात लावन गूण केलाय पळय सोम्या, आनी सगळ्यांक पिडे मोकळी करूंक तुजी खोशी जावन आसा सोम्या. आनी सगळीं आमी धन्या लागीं आसलेलीं पयस आसलेलीं आमी तुजी भुरगीं जावन आसा. पळय सोम्या, एक एक उतरा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय आनी जिवीत दिलाय सोम्या. आयज हेच भरवशान आनी विस्वासान ह्या आमच्या सगळ्या भाव भयणां पासत आमी तुजे लागीं मागता. मोगाल बापा, तशीं आमची तरणाटी भुरगीं जायतीं काजार जाल्यान, जायतीं जामनान, जायतीं कामाक वयतात, जायतीं वचनान सोम्या. ह्या दिसांनी जायते आमच्या भुरग्यांक फावो ती शिरीस ना. जायते घरबे आपल्या भुरग्या वरी अस्कत जाल्यात. तरेतरेची मागण्याचो आदार ती सोदतात. तर आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं ही आमची तरणाटी तुजे कृपे बरी जावंक, तुजेर भरवसो ठेवंक, तूं एकलोच देव म्हूण आनी तुजे कडेन मागतल्यांक तूं दितलय म्हूण असलो भावाट तांच्या काळजान रिगय म्हूण आमी मागता. पळय सोम्या, तुजे सरशिली ती केन्नाच पयस सरना जावंक सोम्या. तुका लागींचे लागीं ती सदांच चिटकोन रावंक सोम्या. कित्याक आमची ही सगळीं भुरगीं तुजो फुडार जावन आसान सोम्या, तुजी मजत जावन आसान सोम्या. हेचे फुडें ती सगळो तुजो वावर करतलीं सोम्या. धावी धावी तुजे लागीं येतलीं सोम्या. कित्याक हें सगळें बरेंपण तुजे सान ती जोडून घेतलीं म्हज्या सोम्या. पळय आनी आपल्या सुखाचो फुडार करूंक ती पावतलीं आमकां भरवसो आसा सोम्या. सोम्या, सगळीं आमी आमच्या भुरग्यां पासत मागता धन्या. कोणच्या कोणच्यानी आमची भुरगीं आसान, जायतें शिकप जावचें आसा, जायतो ती आदार मागतात. जायतीं भुरगीं आमची चुकोन गेल्यान सोम्या. तांकां आमच्या मागण्या वरी तूं पाटी हाड म्हज्या सोम्या. आनी तुजो मोग आनी तुजो भरवसो तांचे भितर जिवो कर म्हूण आमी मागता सोम्या. पळय सोम्या, तशीच धन्या जेजू ह्या मिसाच्या बलिदान जायत्या घराब्यांनी केरीज केरीत भशेन आपली मागणी घातल्यान. जायत्यांक घराब्यान आसरो ना सोम्या, जायत्यांक बिराडां ना सोम्या, जायत्यांक न्हेसोंक कामरोंक ना, बुकेतांनी नासान म्हज्या सोम्या. सगळ्यांचे हात धन्या तांचेशी पावोंक आमी मागता सोम्या. पावो तो आदार आमचो समेस्ता तांय तांकां मेळोशो कर म्हज्या सोम्या. सगळ्यांक आमकां उदार काळजाची आनी मनाची कर म्हूण आमी मागता सोम्या. आमी सगळीं धन्या एक फामील जावन तुका वाक हाडूंक सोम्या. कित्याक सगळे घरबे तुज्या उजवाडीन भरलेले जावंक जाय सोम्या. सगळे घरबे एकामेकाच्या मागण्या वरी तुजेशी येवंक जाय सोम्या. आमचे वरी कितेंच पाटी रावंक पावना सोम्या. कित्याक आमी तुजी भुरगीं सोम्या. तुवें आमकां वेचलाय म्हज्या सोम्या एकामेका पासत मागोंक सोम्या. हें आमचें मागणें तूं आयकोन घे म्हूण आमी मागता सोम्या. तशीच आमी मागता धन्या जायत्या आमच्या सरलेल्या भाव भयणां पासत आमची भाव भयणां आमी सांदितात सोम्या. तांचे हातमे तुज्या उजवाडान घे म्हज्या सोम्या. सगळ्यांक धन्या जेजू जण एकल्याच्या घराब्याची मागणी तूं आयक म्हज्या सोम्या. केरीज गेरीत भशेन आपल्या सरलेल्या भाव भयणां पासत मागता सोम्या. धन्या तांचे सगळे हातमे तुज्या राज्यान पावोंक म्हज्या सोम्या. जायतीं भाव भयणां पुरगतलेच्या हातम्यांक निसा दिता सोम्या. तांचे हातमे तांच्या मागण्या वरी सालवार कर म्हूण मागता म्हज्या सोम्या. तशेंच आमी मागता धन्या इसर धन्या जेजू सगळे घरबे तुज्या मुखार आसात धन्या. तांकां तेंचे ओथरेक तांचे हावडे आमी तुका उबारता. तांचे गरजो आमी तुका उबारता सोम्या. कितें ती चिंततात मागतात ते तांकां फावो कर म्हज्या सोम्या. तशेंच जायत्या घराब्यांनी भेदभाव चलता म्हज्या सोम्या. एकवट ना म्हज्या सोम्या. दुस्पट आसा म्हज्या सोम्या. ह्या दुस्पटान धन्या रास करतल्याक तुज्या पांया तळा घे सोम्या. आनी तुजे रास तांच्या घराब्यांनी चलय म्हज्या सोम्या. अदीक करून भावा भावा मदें भयणां भयणां मदें दुस्पट आसा म्हज्या सोम्या.
सगळें धन्या जेतू तूं थाऱ्यार घाल म्हण धन्या एका काळजान एका मनान आमी तुजे लागीं विनंती करून प्रार्थून मागता ही याराला मसिया शक्किरी रे 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 याराला मसिया शक्किरी याराला वही याराला मा शांति रे 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 याराला मसिया शक्किरी याराला वही याराला मा शांति रे 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 याराला मसिकरी याराला वही याराला मसिकरी याराला मसिया तर मगाळ बामणो आमी जेजूस फुड्यान येवया आनी सांगया वय सोम्या म्हजो आत्मो राजी आसा पूण ही म्हजी कूड आसकत हांव जाणा हें तितलें सोंपें न्हू पूण आयज ही कृपा आमी मागता सगळ्या आमच्या लोकां पासत आमी उबी रावया आनी जेजूक आमचे हात दिवया जेजू लागीं आमी ही कृपा मागया जेजूक आमी जबाब दिवया कित्याक जेजू आमकां आयकोंक रावला तो जावन आसा कुरपेची जर ताच्या कुरपेच्या आदारान आमचे वरवीं जातलें मगाळ बाबणानो आमी ताचे कुशेक फुडो करुया हे संवसाराक पाठ करून जेजूशी आमी वडोया आनी त्याचेर आमी ध्यान मन लावया आमचे दोळे दामप्या ह्या वेळार सम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा जिव्या उदकाची झर आमचे सवे व्हांवता आमची लागी देव लयला आमचो जबाब आयकोंक रावला सरपोर जानो तुमी ओटा सर्वीस पोराक व्हडल्यान सांगा आमचे लागीं देव उलयला आमची लागी देव लयला आमचो जबाब आयकोंक रावला सरपोर जानो तुमी ओटा सर्वीस पोराक व्हडल्यान सांगा वय सोम्या ह्या वेळार सायबीन मायन म्हटलें तशें आमी तुका वय म्हणटा कित्याक सोम्या जेजू तुवें आमकां वाट दाखयल्या तूं सर्गा संवसाराचो राय तरी ह्या संवसारांत तूं येयलोय न्हय हेरा कडसून साखरी करून घेवंक हेरांक साखरेक लाव पूण तूं ह्या संवसारांत आयलोय आमची साखरी करूंक आनी सोमेस्त मनशाचे सोडवणे पासत तुजो जीव दिवंक ह्या संवसारांत येतस सम्या सगळें तुवें त्याग केलें एका वाटसुऱ्या भाशेन तूं भोंवलोय तुजी तकली तेकोंक तुका स्वाद ना आली परक्यांच्या आदाराचेर पातयेवन तूं भोंवलोय जायते कश्ट पिडापीड आनी दुमाळो तुवें भोगूंक पडलो पूण हें सर्व तुवें स्विकारलें देवाच्या मागा पासत आनी शुभ वर्तमान शिंपडावंक पवित्र सभा स्थापोवंक तुवें तुजो कुरी सुकोल्लो सगळे आटाबिटे आनी वळवळे तुवें भोगले आनी त्या कालवार दोंगराचेर आपणाकच समर्पण करून तुज्या अमलीक रक्ताचो दर तेंबो वारोवन तुवें आमकां जिवीत दिलें आमकां सूख दिलें आयज तूं आमकां जण एकल्याक हीच वाट दाखयताय वय सोम्या तूं आमचो असर्या विजमितांचो देव आनी तूं आमकां मातपूण दुबावना तुजे कडेन जायना तसलें कांय एक ना तूं एक उतर उलयताय तेन्ना आमकां पेकोणी मेवता आमी गूण जाता तूं कितलो महिमेवंत आनी वैभवान भरलेलो आमचो देव तूं पदवेदार तूं विस्वाशी तूं काकूतदार म्हूण तुवें आमकां दाखयलें पूण सोम्या तुवें आमकां हेंय दाखयलें की वाट कश्टांची आमी जण एकल्यान देवान आमच्या वाट्याक घातला त्या प्रमाणे आमी चलोवंक आसा आनी ह्या
कश्टांचे वाटेर देवान दिल्लें उणेपण आमी खुशे मनान सोंसता, आमी राजी जाता, तेन्ना आमकां ह्या संवसारांत सूख मेळटा, ह्या संवसारांत आमकां बरेंपण मेवता. ही वाट तुवें आमकां दाखयल्ल्याक आमी तुका वाखाणटा. आनी तुवें आमकां दिलो सांब पेद्रू एक नमुनो, एक देख कशी. वयतो अस्कत आसलो पूण तुवें ताका पवित्र आत्म्यान भरलो, तुवें ताका बक्षिलो आनी तुवें ताका पवित्र आत्म्यान भरलो. ताचे भितर घटाय आयली, ताणें आश्चर्यां विस्मितां केली. लिडिया गांवांत ताबिता म्हटलेल्या एका अस्तुरेक ताणें मरणांत जिवंत केलें. कॉर्नेलियसाच्या घरा गेलो तेन्ना तुजें उतर परगट्टा आसतनाच पवित्र आत्मो त्या अनबावडती मनशाचेर आनी ताच्या फॅमिलीचेर घराब्याचेर देवलो. ही तुजी महिमा ताणें देखल्या उपरांत त्या कश्टाचे वाटेन चलोवंक आनी तुजे पासत आपल्याचें जिवीत समर्पण करूंक एक रक्त साक्षी जावंक तो राजी जालो. आनी ह्या वरवीं सम्या आमच्या पवित्र सभेक ही बुनयाद पडली आनी आयज पर्यंत ही पवित्र सभा बांदून आयल्या. आनी एमकोंडाच्या दारवटे ह्या आमच्या पवित्र सभेचेर केन्नाच जैत व्हरूंक ना. आनी आयज पत्त्यान ही आमची सभा बांदून वेता, तुजे रास विस्तारता देखून आमचे हात उबारून आमी तुका वाखाणटा, दिन वाजता आनी आमी तुजी स्तुती करता. रिबाहाराला महारा इश्की देरी रारा रबाखेरेला महारा इश्शी दे 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 दा 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 रिबाहती खेरेला महारा इश्की देरेला महारा इश्शी दे 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 रा 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 लाबा सगळे सांगाता बासन देण्यानी मागोया लिखेरेला महारा इश्शी दा 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 दा. वय सम्या आमी बासन देण्या उद्देशी तुका वाखाणटा, तुका दिन वाजता, तुजी स्तुती करता आसतना तुजी कृपा आमी मागता. सम्या तुजी घटाय आमकां दी, तूं आमकां उदकाशी व्हरताय, उदकाशी व्हरून आमच्या तान आनी भूक तूं भागयताय, तूं आमकां विशेव दिताय. सम्या तूं आमकां घटाय दिताय, आमकां बळ दिताय. सम्या अशीर वाटेन चलता आसतना तूं आमच्या सांगाता रावताय. सम्या तूं आमच्या सांगाता चलताय, बेबिरांत आमकां दिसता आसतना तूं आमकां सम्या त्या वाटेर तूं आमकां व्हरोन वेताय. सम्या आनी तूं सदांच आमच्या सांगाता रावताय देखून ह्या वेळार आमी तुका वाखाणटा. आमी एकसुरी न्हय, तुवें आमकां दाखयलेल्या वाटेर तूं आमचो बरो गवळी जावन आमच्या फुड्यान चलताय देखून आमचे हात उबारून आमी तुका वाखाणटा. रिबाखेरेला महाराय सिदी दे 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 दा दा रबाहारा महाराय सिदी दे 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 दा 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 रिबाहारा महारा दा 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 म्हजो गवळी हांव ताची शेळी, उणें ना कितेंच म्हाका, पोसता तो सदांच म्हाका. पांचवो सारो म्हाका दिवन, पांचवो सारो म्हाका दिवन पोशण म्हजें तो करता. उदका लागीं म्हाका व्हरून तान म्हजी तो बागयता. सावळेंत विशव म्हाका दिवन मोगान जतन तो घेता. वर्त्या मोगान म्हाका पोशून संतोश म्हाका तो करता. अशीर वाटेन हांव चलताना म्हजे संगीत तो चलता. बेबिरान ना म्हाका दुस्मानांत राखता. म्हाका कश्टांची वाट ती मेळटाना. म्हाका वाटवून तो वेता, दांडो बेटकाठी घेवन तो राखता. अनवारांत हांव सदां म्हाका हात उबारून सोमी म्हजो गवळी हांव ताची शेळी, उणें ना कितेंच म्हाका, पोसता तो सदांच म्हाका. उणें ना कितेंच म्हाका, पोसता तो
सदांच म्हाका रिवा हाराला महारा इश्के देरे रामा रे रामा हारा इश्के देरे रा 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 रिवा हाराला महारा इश्के देरे रामा रा 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 आयज आमी मागता खेरीतपणी जी भाव भयणां तुजे शिकवणे प्रमाणे तुज्या उतरा प्रमाणे सोलोवंक सोदतात तांचे पासत दी तांकां धीर घटाय आनी बळ सोम्या जांच्या जिवितान कश्ट आसात तुजे पासत शुभ वर्तमाना पासत ती कश्ट सोंसतात हय सोम्या तूं तांकां आदार दी सोम्या तूं तांकां बळ दी ती निराशी जायना जावच्या तुजी कृपा तूं तांकां दी सदांचो कुरीस हे कश्ट तुजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत ताणें सोंसोंक आनी पुर्ते इनाम आनी मजुरी ताणें जोडून घेवच्या तूं तांकां आयच्या दिसा तुजो आशिर्वाद तुजी मागणी दी म्हूण आमी ह्या वेळार आमचे हात उबारून मागता सोम्या तुझेशी येता सोम्या तुझेशी येता सोम्या तुझेशी येता सोम्या तुझेशी येता जेजू हात उबारून आमी सांगुया तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो राखणदार तूं म्हजो मोगाळ इश्ट तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत हांव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितान तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळे शक्तीन तुजी सेवा करता तुजेशी येता सोम्याच्या दिसा आमी खेरीतपणी मागता तुजो आशिर्वाद बरी भलायकी ॲग्नेस ताव आनी ताचे फॅमिली पासत जोझफ नोरोना आनी ताचे फॅमिली पासत सिसिल मेंडोन्सा आनी तिचे फॅमिली पासत डिसोजा आनी क्रियाडो फॅमिली पासत जोझफ लोड्स डिलन कोयलो पासत प्रिसिला रॉड्रिक्साक ताच्या परिक्षेन तूं सफळाय दी लेस्ली फर्नांडिसाक सुटका दी दर एका ताचे खंती हुस्क्यांतली ताच्या उणेपणांतली ताच्या दुस्मानांतली ब्रुनेला गास्पारा पासत आमी मागता ताचे मागणे राजकमल सोसायटी पासत आनी ताचो सेक्रेटरी नावाले पासत आमी उबारता तशेंच लिंकन आनी ट्रेसी हांची काजाराची तयारी बरे भाशेन जावच्याक तुज्या लागीं आमी परतून मागता ॲग्नेस लाड आनी तिचे फॅमिली पासत राहुल लाड आनी ताचे फॅमिली पासत रिना डिसोजा आनी तिचे फॅमिली पासत पॉल गुडिनो आनी तिचे फॅमिली पासत लिझी पॉल आनी तिच्या फॅमिली पासत जॉन गुडिनो आनी ताच्या फॅमिली पासत आनी भुरग्याच्या देण्या खातीर आमी मागता नवीना पासत ताका परदेसांत तूं एक बरी सर्वीस फाव कर सोम्या मागता आमी आयडा खातीर ताजो ब्लड प्रेशर तूं नॉर्मल कर आनी ताणें आपणाच्या गांवांत घर बांदूंक सुरू केलां तें पुराय जावच्याक मागता आमी जेम्स कुट्टना पासत ताणें घेतलेले पयशे ते परतून दिवच्याक आमी परतून मागता स्टेल्ला मंटेरो पासत ताका सोम्या ताचें घर तूं फाव कर हे बेसांव तूं ताका फाव कर मागता आमी सायमन मंटेरो पासत सुटका दर एका वायटांतली आनी शार्लेट एंड सल्डनाच्या जिविताचेर फुडाराचेर आशिर्वाद आनी तांच्या घराब्याचेर सुखाचे देणे जॉन फर्नांडिसाच्या वावरान रिडेव्हलपमेंटाच्या काम चालू आसा तांची साल मोडल्या आनी तांचे बिल्डींग बांदता आसतना जायते त्रास आसात हे तूं सुटावे कर अनिता वेलदान हाका सोम्या तुजे एकवटान तूं लागीं हाड लागशिलो एकवट तूं ताका फावो कर आनी मोरी माय आनी सांजुजे आपणाचे आत्मीक आवय बापाय म्हूण तूं ताका भोगोवंक दी मागता आमी सोम्या तशेंच अनिताच्या लागशिल्या पासत तूं तांकां राख आनी बेगीनच तूं आमकां ह्या पिडेंतले तूं निवार कोविड-19 ह्या पिडेंतले तूं निवार आमी जण एकलीं आमची इंतेसांवां आमचे अत्रेक आवडे आमचे उणेपण कश्ट आमी तुका उबारता हय सोमी आमी सगळीं जी ह्या मागण्यांत भाग घेता घडयेक आमी आजून वावरोंक ना घडयेक आमी रिट्रीट पासून करूंक ना पूण पयलेच फावटी ह्या मागण्यांत भाग घेता तुजो हात विस्तारून तूं आमकां लाय
तूं आमकां पेकय, तूं आमकां सुटका दी, तूं आमकां घटाय दी. तुजो मोग ह्या वेळार आमकां तूं भोगोंक फावो कर. तूं म्हजो सोडवणदार म्हण आमी सगळीं हात उबारुया. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो पेकयणार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव, सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितान तुझे रूप पळोवंक सोदता. सगळे शक्तीन तुजी सेवा करता. तुजेशी येता, सांगुया जेजू, तुजेशी येता, तुजेशी येता. सो ह्या वेळार स्वामी जेजू आमकां जण एकल्याक हात लायता, कित्याक तो विस्वाशी देव. स्वामी जेजून तुजेर आपणाचे हात दवरल्यात. जेजू तुका हात लायता आसता तो अनुभव कर. आतां जेजू तुका फुडें व्हरूंक सोदता, फुडल्या पावंड्यांचेर व्हरूंक, आनी तुका ह्या संवसारान खरें आनी निसूख दिवंक सोदता. देखून ह्या वेळार जेजू आश्चर्यां, विस्मितां आनी मिलाग्री तुज्या जिवितान, म्हज्या जिवितान, आमच्या सर्वांच्या जिवितान ह्या घडयेर घडोवन हाडटा. रिबा हरारा महाराय शिखिदेरी रा महारारा, रिबा देरी रा महाराय शिखिदेरी रा महारारा, रिबा देरी रा महाराय शिखिदेरी रा महाराय शिखिदेरी रा, रिबा हरारा महाराय सिदेरी रा 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 रा. पवित्र आत्म्याक आमी आमचे हात उबारुया. रिबा देरी रा महाराय शिखिदेरी रा 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 रा, रिबा देरी रा महाराय शिखिदेरी रा महाराय सिदेरी देरी रा 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 रा, रिदेरी रा महाराय शिदेरी रा 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 रा, रिदेरी रा महाराय शिदेरी रा 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 रा, रिदेरी रा महाराय शिदेरी रा 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 रा, रिदेरी रा महाराय शिदेरी रा 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 रा. दिकोवाय आमकां कर, काळजीदार सैनीक आमकां कर. बळ मागोया मोगाळपण पवित्र आत्म्याचे. सापेद्रून बळ मागले तेन्ना तो धीराधीक जालो, आनी जेजू पासोच ताणें सगळें समर्पण केलें. धीराधीक गोवाय, धीराधीक गोवाय आमकां कर, काळजीदार सैनीक आमकां कर. सदाचे दिवे आमकां कर, सदाचे दिवे आमकां कर. हे आत्म्या बापाच्या, हे आत्म्या जेजूच्या, हे आत्म्या मोगाच्या, हे आत्म्या मोगाच्या, हे आत्म्या बापाच्या, हे आत्म्या जेजूच्या, हे आत्म्या मोगाच्या, हे आत्म्या मोगाच्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. धैर्याचो आत्मो, घटायेचो आत्मो, काळजीदारपणाचो आत्मो ह्या वेळार आमचे जण एकल्या सोबे येता. आमी कितलेय कश्ट आयले जाल्यार, कितलेय आमकां त्रास भोगले जाल्यार, जेजूच्या मागा पासत शुभ वर्तमाना खातीर तसो पाटलाव आमी करूं. आयज केरीतपणी जेजू आमकां पवित्र आत्म्याची मागणी लायता, पवित्र आत्म्याची कृपा दिता. देखून आमचे काळजां आनी हात उबारून धन्य देवाक आमी वाखाणुया. मोगाळ बापा, सर्वेस्परा जेजू ख्रिस्ता,
सोडवून दारा पवित्रात्म्या बुजवून दारा महिमा तुका एकल्याच देवा. आमचे हात उबारून सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर नदर मारून ह्या वेळार दोनी देव आमकां आशिर्वाद आनी बेसांव दिता आसतना खेरीतपणी आपल्या मुणयाऱ्या वरवीं आमकां बेसांव दिता आसतना आमी हालेलुया गावया. पळय मगळ बाबडानो, आमकां जण एकल्याक पेकोणीची गरज आसा, आमकां जण एकल्याक सुटकेची गरज आसा. आमी आशेतांव ती देवाची महिमा ताच्या आश्चर्यवन पदवी आमच्या जिवितांत. आनी देखून ह्या मागण्यांनी भाग घेवप कांय वायट न्हू, जण एकल्यान भाग घेवंक जाय. पूण उपरांत मगळ बाबडानो आमी फुडल्या पावंड्याचेर वचूंक जाय. कित्याक ह्या मागण्या वरवीं जरी तरी आमकां आयज पर्यंत बरेपण फावो जावंक ना, भलायकी फावो जावंक ना, जरी तरी आमी जायत्या स्वातांचेर गेल्या ह्या हिलिंगाच्या मागण्याक, पेकोणीच्या मागण्याक, सुटकेच्या तरी आसतना आयज पर्यंत आमी आशेता ते येवंक ना जाल्यार आतां आमी फुडल्या पावंड्याचेर वचूंक जाय. आनी थंय आमकां सूख मेळटलें, थंय आमकां जिवीत मेळटलें, थंय आमी सोदता तें आमकां मेवतलें, ना जाल्यार आमी निराशी जातले. आनी देखून जावं आमी पयल्या पावंड्याचेर आसा, दुसऱ्या, तिसऱ्या, चवथ्या, ह्या पांचव्या पावंड्याचेर आमी आतां उठोवंक जाय. आनी उठोवन आमी हेरांक परगटोवंक जाय, सांगोंक जाय तुका सूख आनी जिवीत जाय जाल्यार जेजूशी तुवें येवंक जाय. तर आमी हें गीत गायता आसतना एकामेकाक सांगया, उठात उठात, बसलाय ते पुरो, आतां उठात उठात, सगळ्यांक सांगोंक जाय. हालेलुया, हालेलुया. उठात उठात सगळ्या सांगोंक जाय. उठात 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 ताणी आयकोंक जाय. सूख आनी जिवीत जाय जेजूशी तुवें येवंक जाय. सुपा जिवीत तो तुका दिता आयज. उठात 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 सगळ्या सांगोंक जाय. उठात उठात ताणी आयकोंक जाय. सूख आनी जिवीत जाय जेजूशी तुवें येवंक जाय. सुपा जिवीत तो तुका दिता आयज. सूख आनी जिवीत जाय
जेजूशी तुवें येवंक जाय. उठात उठात सगळ्यांक सांगोंक जाय. उठात 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 सगळ्यांक सांगोंक जाय. देखून आमी सांगया जेजूक वय सोम्या हांव राजी आसा. वय सोम्या वय वय वय. वय सोम्या वय वय वय. वय सोम्या वय वय. आमेन. आनी एक फावटी सांगात उजव्याक आसा दाव्या आसा पळय वय सोम्या वय वय वय. वय सोम्या वय वय वय. वय सोम्या वय वय. आमेन. 17 मंगळ बाबडे वय म्हणटा आसता सारकें जायना जाल्यार कांय परवा ना, पण खुशी नासलेल्याच्या माथ्यार हात मारी नाका, सांबाळून ना परतन वय सोम्या. वय सोम्या वय वय वय. वय सोम्या वय वय वय. वय सोम्या वय वय. आमेन. साक्षीदार जायात. जायात साक्षीदार. साक्षीदार जेजूचे. सांग आता. जायात साक्षीदार. साक्षीदार जेजूचे. जायात साक्षीदार. साक्षीदार जेजूचे. आमी सांगया जावया साक्षीदार. साक्षीदार जेजूचे. परतून सांगया जावया साक्षीदार. साक्षीदार जेजूचे. वय सोम्या. वय सोम्या वय वय वय. वय सोम्या वय वय वय. वय सोम्या वय वय. आमेन. आनी एक फावटी वय सोम्या वय वय वय. वय सोम्या वय वय वय. वय सोम्या वय वय. आमेन. ताळयो पडून अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या. महिमा तुका, वाखाणी तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या. हालेलुया. आनी ह्या मिसाच्या भेटेन सोम्या ह्या वेळार तुजी कृपा तुका साक्षी दिवंक, उठोवन आनी सगळ्यांक सांगोंक की सूख आनी जिवीत तुजे सवे आसा म्हूण तूं आमकां बळ दिताय, पवित्र आत्म्याची भरती दितलोय म्हूण आमी तुका अर्गां दिता. सोम्या जेजू तुवें म्हटलां हांव जावन आसा पुनर्जिवंतपणान जिवीत, आनी कोण मेलोय जाल्यार आनी म्हजेर विस्वास ठेवता जाल्यार तो जिवंत आसतलो. आयच्या दिसा हें देणें, ही तुजी कृपा आमी मागता. ह्या आमच्या भाव भयणां पासत तुजो उजवाड जिविता तांचेर तूं फांकय दी. तांकां सवस्काय सासणाचो विशव तूं तांकां दी म्हूण ह्या आमच्या भाव भयणां पासत आमी परातून मागता. आना मारी आनी मार्तीन फेर्नांडीस, जॉन आनी पिटर रॉड्रिक्स, लुईस एडालीन आनी लिबेरीन फेर्नांडीस, सेबॅस्टिन फेर्नांडीस आनी ताचे फामील, लिना हेनरी फेर्नांडीस आनी ताच्या फामिलीन अंतरलेल्या पासत, जोझफ एलेक्स फेर्नांडीस आनी नातालीन जोझफ फेर्नांडीस, पीटर आनी ताच्या फामिलीन अंतरलेल्या मेंबरां पासत, मारिया अंजेला आनी तिच्या फामिलीन अंतरलेल्या पासत, रिटा ब्रिगॅन्झा आनी तिच्या फामिलीन अंतरलेल्या पासत, पॉल गुडिनो आनी ताच्या फामिलीन अंतरलेल्या पासत, मारिया शेख आनी तिच्या फामिलीन अंतरलेल्या पासत, जोझफ फेर्नांडीस, बस्तीन, पॉल, मारी अंजेला नरोना, फेर्नांडीस फामील आनी तांच्या पुर्वजां आनी मालगड्यां पासत, पापसाहेबां पासत, धर्मिकां पासत, येमीस बेटयता स्टॅनिस्लॉस फेर्नांडीस, फेर्नांडीस फामिलीच्या पुर्वजां आनी मालगड्यां पासत आनी तांच्या फामिलीच्या वंशावळी पासत येमीस बेटयता विन्सेंटा फेर्नांडीस, मॅन्युअल फेर्नांडीस ताच्या दुसऱ्या वर्साच्या मिसाच्या दिसा, फिलीप मेंडोन्सा आनी ताच्या फामिलीन अंतरलेल्या पासत, वॅलेंटिनो डिसोजा, सेबॅस्टिन आनी मेरी कोयलो,
फेर्नांडीस फॅमिलीन अंतरलेल्या मेंबरां पासत बर्नर्ड कोयलो पासत हे मीस भेटयता मारिना फेर्नांडीस, रुफिना मेंडीस, जेराल्ड ताव, लिली आनी जॉन सिक्वेरा, काथरीन फेर्नांडीस आनी जिनेट सिक्वेरा, रिकार्डो फेर्नांडीस, लीना क्रास्टा, फिलिप आनी एना डिसोजा, डायगो आनी मर्सी मुनीस. तशेंच पुलगोत्रेन आसलेल्या आत्म्या पासत हे मीस भेटयला राहुल लाड, विन्सेंटा फेर्नांडीस, सिसिलिया मेंडोन्सा आनी डिलेन कोयलो हे आमच्या भाव भयणांनी. आनी आयच्या दिसा खेरीतपणी आमी उगडास करता फादर साल्वादोर रॉड्रिग्साचो. हो आमचो पाद्री भाव जायतींच वर्सां आमचे मदेकात ह्या रितीरेन आयलो आनी तांचे वरवीं आमकां जायतो आदार फावो जालो. तशेंच ह्या आमच्या पाद्री भावान जायत्या आमच्या तरणाट्यांची काजाराची मीस, रेस्पेराचें मीस ताणें समारंभलां. तशेंच आमी आयच्या दिसा उगडास करता फादर एग्नेलो फेर्नांडीसाचो. गेल्या त्या दिसांनी फादर एग्नेलो फेर्नांडीस संपलो. हो आमचो पाद्री भाव गेल्या 17 वर्सां वयर आमच्या रिट्रिटेन आयला आनी आमच्या रिट्रिटेन जावं मीस भेटोवंक वा आमची कुमसारां घेवंक हो हेर भाशेन तांणी आमकां आदार दिला. केन्नाच हो पाद्री भाव आमकां ना म्हणनालो. तो आमकां एक व्हड देणें जावन आसलो देखून आयच्या दिसा आमी देवाक दिन वाचून ह्या आमच्या मोगाच्या पाद्री भावा पासत हे मीस भेटयता. तशेंच आयच्या दिसा आमी उगडास करता फादर सिरिलाचो जो गेल्या वर्सा संपलो. तांचे वरवीं आमकां जायतो आदार फावो जाला देखून ह्या तिगांय पाद्री भावा पासत खेरीतपणी आयच्या दिसाच्या मिसाचेर आमी देवाक आर्गां दिवया आनी दिन वाचुया. देवा तूं आमचो होरो, तुका बसूंक वंदून घेता. देवा तूंच आमचो शेवक, जिवीत तुका भेटून दिता. देवा तूं आमचो होरो, तुका बसूंक वंदून घेता. देवा तूंच आमचो शेवक, जिवीत तुका भेटून दिता. बापाक पुताक आत्म्या, वंदन महिमा सासना. बापाक पुताक आत्म्या, वंदन महिमा सासना. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भाव आणि भयणीनो, ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमी हांगा सांगातां जमल्या आनी हे आर्गामीस आमी भेटयता आसतना विशेष परी तुजी दराळ आशिर्वादां आमी मागता. आज आमकां देवान दिवंक ती कृपा आनी आमी साबळेदना वरवीं आमचो विश्वास घट करून आमी खरेंच देवाचे जेजूचे पाठदार जावंक मागुया. आमी केल्या पातकांचो उगडास करुया आनी देवा कडेन मोक्षणी मागुया. सगळीं सांगाता म्हणया. हांव पातकी आनी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भागी येवन सदांच कुंवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सौम्या आमची काकूट कर, क्रिस्ता आमची काकूट कर, सौम्या आमची काकूट कर, क्रिस्ता आमची काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां पळयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवन दिवं नाका. बगर तुज्या सत्याच्या उजवाडांत आमकां सदां जियेशीं कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता लागीं तो खरो देव तुजे सवय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वयलें वाचप. सारा 127 वर्सां जियेली. काना देसान किरायत आर्बा व एब्रोन गांवांत ती मेली आनी आब्राम तिचें दूख करून रडलो. मोड्या सोरशिलो उठोन आब्राम इतितांच्या पुता कडेन उलयलो. ताणीं म्हणलें, हांव एक पोरको मनीस आनी तुमचे मोदें हांवें ठिकाण केलां. म्हज्या मेल्ले बायलेक व्हरोन पुरूंक तुमचे मोदें एक पुरपाची स्वात म्हाका दियात. ह्या उपरांत कानाच्या देसान माकपेलीच्या शेतान मामरे फुड्यान तांणी आपल्या बायलेक सोमादीन निकिपिली. आतां आब्राम वर्सांनी 56 चड म्हातारो जाल्लो आनी सगळे वाटेन देवान ताचेर आशिर्वाद गायलो. आपल्या घरान सर्वा मोदल्या जाणट्या सेवकाक आपल्या सगल्या आस्त्या मालाच्या कारबाऱ्याक तांणी सांगलें, तुजो हात म्हज्या जांगळ्या पोंदाक दवर. आतां हांव रावतां त्या कानाकार लोकाच्या दुवा मोदली म्हज्या पुताक बायल वेचून काडचो नाय म्हूण सर्वेस्पराच्यान, सर्गीच्या देवाच्यान आनी पृथ्वीच्या देवाच्यान तुवें सोपूत घेतलोलो म्हाका जाय. परतेंच जाल्यार म्हज्या देसान आनी म्हज्याच घोराण्याशी वच आनी म्हज्या पुताक इजाकाक एक बायल वेचून काड. सेवकान जबाब दिलो, घडये ती बायल ह्या गांवांत म्हज्या बरोबर येवंक कबूल ना जायत. तशें जाल्यार ज्या देसा थावन तूं आयलाय त्या देसान तुज्या पुताक हांवें परतून व्हरचो. आब्रामान म्हटलें, पळय, म्हज्या पुताक थंय केन्नाच व्हरो नाका. सर्वेस्परान, सर्गीच्या देवान आनी पृथ्वीच्या देवान म्हज्या बापायच्या देसांतलो आनी कुटुंबांतलो म्हाका भायर काडलो आनी हो देस म्हज्या संस्थीक दितलो म्हूण तांणी सोपूत घेतलो. आतां थंयसरली म्हज्या पुताक एक बायल तुवें वेचून काडूंक तो तुज्या मुखार आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ती बायल तुज्या बरोबर येवंक कबूल ना जाल्यार म्हज्या सुपुतांतलो तूं सुट्टलोय. कितेंय जावं म्हज्या पुताक मात थंय परतो व्हरो नाका. इजाकाक नागेबान जियेतालो. एकदां तो लाया रोयेची बायल आसा त्या ओराण्यान आयलो. सांजेच्या वेळार शेतान बोवडी मारतालो तेन्ना तांणी आपली नदर उबारली आनी उंटां येतात ती देखली. रेबेकान दोळे उबारून इजाकाक पळयलो. आपल्या उंटावेली तिणी उडकी मारली
आनी सेवकाक विचारलें, शेतांतल्यान आमकां मेळोन येता तो कोण? सेवकान जबाब दिलो, तो म्हजो धनी. तेन्ना तिणी रुमालान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इजाकाक सगली खबर सांगली आनी इजाकान रेबेकाक आपल्या तंबून व्हेली आनी तिका आपली बायल करून घेतली आनी तांणी तिचो मोग केलो. आनी ह्या भाशेन आपल्या आवयच्या मरणान ताका दूख भोगलोलें, ताच्या स्वातेर ताका बुजवण मेळ्ळी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक दिन वासात तो कितलो बरो. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराक दिन वासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिन वासात तो कितलो बरो. ताचो माय मोग मीत मेल नासलोलो. सर्वेस्पराचे बलिश्ट कर्तृत्वांचें कोण वर्णन करीत, कोण ताची फावो तशी किर्ती गाजयत. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक दिन वासात तो कितलो बरो. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात ती सगलीं बागी. तुज्या परजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक दिन वासात तो कितलो बरो. म्हजेशी या म्हाका आदार दी. तुवें विचून काडलेलेंचें सूख म्हाकाय भोगूंक दी. तुज्या परजेचे संतोशान म्हाकाय संतोश भरीत कर. तुज्या दायजाच्या वडविकेन म्हाकाय वांटो दी. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक दिन वासात तो कितलो बरो. उद्गाराक सगलीं आमी उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सगलीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बाराखाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. सांत माते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आणि थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवेर बसलेल्या माताव्या नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हळें, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तो उठोन ताच्या फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलो आसतना सबारदन वसूलदारान आनी वायट स्वभावाच्या मनीस येवन जेजूय आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिजाव्यांनी ताच्या शिसांक म्हळें, 2 वसूलदारां आनी वायटाव्यां बरे तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरे आसल्यांक न्हय पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बळी न्हय, म्हाका दया जाय. दुबाविनी सुगोण्यांक न्हय पूण अगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता सोवे म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी सगळीं पातकीन त्या देखून आमी
ह्या मिसाबळेंत वांटो घेता. आमी सगळीं पातकी त्या देखून आमकां देवाची गरज. आमी सगळीं पातकी त्या देखून आमकां जेजू जाय. आमी जर पातकी नासल्या जाल्यार आमकां ह्या सगळ्याचो कांयच गरज आसची नासलेली. पूण आमकां हें गरजेचें जावन आसा. आयचें सुवार्ता आमकां ह्याच विशयी सांगता. मातेव 2 वसूलदार ताका जेजू आपयता आनी तो रोखडोच उठोन जेजूचो फाटलादार जाता. जेजून आपयलें मातव्याक कित्या पासत? जेजू जावन आसलेलो देवाचो पूत आनी तो जाणा जावन आसलेलो मातवेचें जिवीत कितें तें. आनी तरी तो असल्या मनशांक आपयता. आयच्या खंयच्याय कंपनीन तुमी वचत जाल्यार पयलें तुजें शिकप कितलें, तुजें काम कशें चलता, कितें तुमचें एक्सपिरियन्स, हें सगळें विचारपूस करतात. आनी ताच्या उपरांत ते घेतात. जेजून मातवा लागीं ताचो इतिहास विचारूंक ना. तूं कसो मनीस, कित्याक सगळें तो जाणा जावं आसलेलो. आनी तरी असल्या पातक्या मनशाक आपलो शीच जावंक, आपलो फाटलादार जावंक तो आपोवणें दिता. आनी फारेझेव ते आपूण बरे मनीस म्हूण चिंतताले. आमी केन्नाच खंयचोय रूल आसा ते मोडिनात. आमी खंयची आज्ञा देवान दिली ती मोडिनात. आमकां देवान सांगलां हें सगळें पाळोवंक जाय, आमी पाळटाव. आनी त्या देखून फारेझेव चिंतले आमकां देवान त्या पासत विंचून काडलां, कित्याक आमी खंयची रुली, खंयची आज्ञा आमी मोडिनात. देवान सांगल्या भशेन 10 आज्ञा ताच्या उपरांत आनी दुसरे आज्ञा आसात ते आमी पाळोवंक जाय आनी आमी पाळटा. पूण तांची मनां देवा धावन पयस आसलेलीं. तर देव जेजू कितें आवडटा? फकत आमी रुली पाळूंक न्हय, पूण तो आवडटा आमी दुसऱ्यांची वचून चाकरी करूंक, दुसऱ्यांचेर दया करूंक. ती अदीक गरज. आनी असल्यांक तो आपयतांची फातकें आसा तें. ते देखून आज आमी चिंतीत जाल्यार आमी बरीं मनशां ते देखून आमी आयज आयल्या ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक, तर आमी चुकता. आमकां जर देवान हो अवकाश दिला जाल्यार ह्या पासून दिला, कित्याक आमी ताची महिमा, ताची वाखाणी करूंक. आमच्या जिवितांत बरें घडटा जाल्यार आमी बरीं मनशां म्हूण न्हय, पूण देवाची कृपा आमकां देवान दिल्या. मातयेन कांयच करूंक ना, पूण ताका विंचून काडलो. त्याच भाशेन आमकांय देवान आपोवणें दिलां, आमकांय विंचून काडलां. आमी विंचून काडल्या उपरांत आमी बरीं जावंक जाय. जेजू म्हणटा वैजाची गरज कोणाक? कोण पिडेंत आसात तांकां वैजाची गरज. आमी पिडेंत आसा, आमी पातकांत आसा, पातकांत आसतना आमी पिडेंत आसा म्हूण आमी चिंतूंक जाय. आनी त्या देखून आमकां जर देवान आपोवणें दिलां तर आमी मातये भशेन उठोन तयार जावंक जाय जेजूचे खरें फाटलादार जावच्याक. आज मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज ह्या काळार जायती गरज आसा. आमी आमच्याच रुमान बसून कार्य करूंक शकना. आज जायत्या जाणांक आमची गरज आसा. ह्या पॅन्डेमिकाच्या वेळार जावंक पुरो आमच्या सोसायटीन, आमच्या बिल्डिंगान, आमच्या चालींनी, आमच्या शेर सांबारांनी गरजेवंत लोक आसूंक पुरो. आनी आमी जर फकत आमच्याच घरा भितर रावले जाल्यार आमी देवान दिल्ली आज्ञाची पाळण आमी करिना. म्हाका दया जाय. हांव कशे परेन दुसऱ्यांक दया दाखयता, कशे परेन दुसऱ्यांक वचून तांची मजत करता. आमी सुरक्षीत आसूंक जाय तें खरें,
पूण आमी आमची सुरक्षीत आमी केल्या उपरांत आमी फकत आमच्या दार बंद करून भितर रावंक न्हय, वगार भायर वचून देवाची वाखाणी करूंक आनी दुसऱ्यांची जी गरज आसा तें गरजेक पावचें आमचें काम जावन आसा. आनी हेच आपण हें मोगाच्या भावांनी भयणीनो आज आमकां जेजू ह्या सुवार्तेन सांगता. जायतें काम आसा आनी हें काम आज तांणी आमकां दिलां. आमी वावरावडी जावंक फावो. पुष्कळ काम आसा, जायतें काम आसा. हर एकल्या मनशाक ह्या वेळार आमची गरज. भिरांतीन रावतात. कोवीड म्हाका येवंक पुरो, कोरोना म्हाका जावंक पुरो, आनी ह्या भिरांतींत आसतना तांचीं काळजां चड आनी चड रडटात. तांकां मुजवण दिवंक, तांकां धैर्य दिवंक आमचो कायदो जावन आसा. तर मागोया आमी दुसऱ्यांचेर दया दाखोवंक आमकां मेळच्याक ती देवादन सकत. जो पर्यंत आमकां देवादन सकत मेळना आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक आमच्या उर्मी जायना. जेजू आमकां ती सकत दिता. ह्या मिसा बलिदानांत आमी खरीत भाशेन मागुया हें नवें जिवीत आमी सुरू करच्याक. आमचें जिवीत आमी सुरक्षीत दवरया, सुरक्षीत रावया, पूण आमचें काम आसा दुसऱ्यांकय सुरक्षीत दवरचें. तर थोडो वेळ नियाळ करया, मागुया देवाची कृपा. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी सबाब दिला. सबाब सांगती जिविताचो, मोगान केल्ले भेटवणेचो. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी सबाब दिला. सबाब सांगती जिविताचो, मोगान केल्ले भेटवणेचो. बापा तुजे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत होता. बापा तुजे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत होता. तुझ्या भाव भयणीनो, मुझे तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवाक मानतात तसलें जावन दी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोल दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वे हे स्पोराक आमच्या देवाक देहीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सरपद वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काणी सर्व थांय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळाक तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाकणटा तारण मेळिल्ली तुजी परजा. सर्गार एका थाळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवतां सांगाती संतोषान
आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दलपारांचो सर्वेस पोरतो सर्गांनी संसार पडल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सैसर उत्सर्गी तुका सैसर सर्वेस्पराची नावे येतात आकाशार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरूंक सत्संगपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांच्या भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें रावतलें. हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडक करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जे तुजी कूड आनी रगत सेवतल्यांक आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण अमृतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रित्मे विचार विस्तारले ते पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो तरें मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळीत कर. तांकां तुजी इश्टा खातीर मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता. ओंकार मर्यादे माय संगाती, भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शेजू वरवीं, त्या शेजू संगाता, त्या शेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलें प्रार्थन आमी नीट घेवन म्हणुया.
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो घरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार, दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशनात रेखता. तर आमकां तुजे उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. खुशालकायेन मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेळये, देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. पळयात, ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोट सरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाकाय. आमेन. सोम्या देऊक मोची ताई तुका ओलोय बोगोरे गुतो म्हाका फावो शिका. म्हाका फावो न्हय सोम्या मोची ताई तुका ओलोय बोगोरे गुतो म्हाका फावो शिका. सर्गी तुजे शिवासो दुराय तुका सोरको तू
प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण, तुज्या जेवण आमकां भरून हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटून सासणाक तोखता तसलो फळ आमी काडूंक हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी भूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शिकी आमी फादर लॅन्सिक जो सेंट मायकल इगर्ज माहीम विगार जावन आसात, तांणी जायतोच आपणाचो वेळ काडून ते आमच्या मदेकांत आयले आनी तांच्या उतरा वरवीं तांणी आमकां बूद बुजवण दिली. आपल्या मुण्यारपणा वरवीं हो भोव मोलादीक साक्रामेंत आमकां फावो जालो देखून ताळयो पेटोवन देवाक अर्घ दिता आसतना फादर आमी तुमकांय काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. आत्म्या मोच्या गायन कर, खुशालकाये उल्हासोर मोजे भितर जियेता. मोसो देव मोजे भितर जियेता. मोसो देव जीवन जेजू भुकेलो मोसो आत्मो विरून गेलो जीव मोसो. आयलो जेजू देव तारो आपूण मोसो प्राण जालो. आयलो जेजू देव तारो आपूण मोसो प्राण जालो. आत्म्या मोच्या गायन कर, खुशालकाये उल्हासोर मोजे भितर जियेता. मोसो देव मोजे भितर जियेता. मोसो देव जीवन जेजू मोसो देव